डांबरीकरणाच्या कामाक लागून श्रीस्थळाच्या पंचाचे उपोषण चालू असा। रस्तो विभागाच्या अभियंत्याच्या कॅबिनाक काणकोणातल्या काँग्रेस पक्षान कुलूप लायले। सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयाक कुलूप लायल्यार आमकां कैदेत उडयता म्हणपी हो सभापती कोण अशी तिडक काँग्रेसीचो फुडारी जनार्दन भंडारीन उक्तायला। सभापती भितरले आनी सुडाचे राजकारण करून अभियंत्याक त्रास करता। सभापती रमेश तवडकरान पयलीं आपली पार्श्वभूमी पळोवची माय उपरांत आमचेर आरोप लावचे। सभापती कडल्यान लोकशाय शिकपाची आमकां गरज ना अशी तिडक विकास भगतान उक्तायल्या। तुझी लोकशाही खंय गेल्ली तेन्ना ती लोकशाही न्ही आणि त्यांच्या मरणा उपरांत तुवें आपलो राजकीय स्वार्थ साधलो, आपली पोळी बाजून घेतली। आज तू आमदार जाला ते आंदोलनाक लागून त्या लोकांक तुवें न्याय दिलो। ते तुगेले आंदोलन जे तुवें केल्लें ते लोकशाहीक धरून हाडलो। म्हाका दिसता सभापतीन आपले पयले पार्श्वभूमी पळोवची आनी मागीर आमचेर आरोप करचो। आमचेर अजुनूय कसल्योच क्रिमिनल केसी नात। आम्ही खंयचीच लाकूड तोड केला, आम्ही झाडां मारला, आम्ही खंयच्याच पद्धतीचो एनवायरमेंटाक हानी करपाचो खंयचोच हे केला। आम्ही सदांच लोकां बरोबर रावले। एखादें आंदोलन करून जर न्याय मेळटा निश्चित आम्ही करतले। आणि आम्ही सभापती महाशय सांगपाक सोदतात तुजी कडच्यान लोकशाही शिकपाची आमकां गरज ना। आम्ही लोकशाही जाणात, आमी लोकशाही मार्गानूच वतात। आम्ही खंयच्याच पद्धतीची आड लोकशाही मार्गान वचून आपल्या स्वताचो स्वार्थ साधयलो ना आणि आमकां राजकीय पोळी भाजपाची ना। हे आंदोलन करून आमकां राजकीय पोळी भाजपाची ना। तुजी पार्श्वभूमी जी आसा तू जे आंदोलन केला तेजेर तुवें आपली पोळी भाजून घेतला। आज त्या आंदोलनात जे उठाचे आंदोलन घेवन तू जाता आज त्या उठाचो शब्द तू तोंडाक घेना। त्या लोकांक न्याय दिलो। आमचो पक्ष आयजूय ठाम आसा त्या लोकांक रिजर्वेशन मेळचो म्हणून, कारण तो तेंचो हक जो संविधानान ताका दिलो ताचेर तू काम कर। आमकां लोकशाही शिकोवपाचे नाहक प्रयत्न या सभापती महाशयान करचो न्हू। जर हाजी उपरांत जर सभापती जर आसा कापसतात तर डिबेट करया लोकशाहीचेर। तू लोकशाहीची तत्व मूळ सांग, आमी सांगता पळोवया कोणा लोकशाही सारकी आहा ती। आणि तू दाखोवन दी आमी खंयच्या लोकशाहीच्या अशोभनीय काम केला। ताचो एक पाळीव प्राणी काल म्हणटालो की अशोभनीय काम केला म्हणून। कसले अशोभनीय काम केला? आमी झाडां तोडून भितर पडले नाही, आम्ही कोणाक जॉब दिता म्हणून पैसे खावन भितर पडले नाही। अशोभनीय कामाचेर उलोवपाचे ताप पाळीव प्राण्याक कसलोच अधिकार ना। आमचे केस जर रजिस्टर जाली जाल्यार लोकशाही पद्धतीन आमी कितें करपाक जाय तें करतले। एखादी केस जाली उपरांत आमकां खबर बेल घेवची पडटली आनी कितें करता त्या प्रोसिजर कायद्याची बाजू आसा आमी मांडटले आनी कोर्टाक दाखोवन दितले की हो निष्क्रीय कसो आसतो। कोर्ट न्याय दितलो न्ही आमकां भितर वडा म्हणून आमची सभापती कोण? तूं कितें कंट्रोल डेमोक्रेसी करपाक सोदता काणकोणाक? आणि आम्ही कितें करता पयलीं लोकांच्या फॅसिलिटी खातीर लोकांक बरी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळची म्हण। आज तुम्ही पळयला काणकोणा मेजर एक्सिडेंट जाता हायवेचेर इंटरनल रोडाचेर ब्लॉक पळय बांदलेली ताजी पयलीं तांकां वचून मेळ्ळी तुमी त्या संदर्भात पळय हांव सगळी काळजी गजाल फाटली न्ही ना। आमी ते काल मेळ्ळे सर, मेळ्ळे उपरांत आमी ताचे कडेन उलयले, भासाभास केली, पूण ताजे कडच्यान आमकां जें उत्तर मेळपाक जाय तें उत्तर आमकां मेळ्ळें ना। मागीर आमी ताका सांगलें एखादो निवडून आयिल्लो जर लोकप्रतिनिधी भायर उपोशण बसता आनी तूं भितर सुशेगाद बसता तशें कशें जातलें? तुका जो पर्यंत आमकां रिटर्न दिना तो पर्यंत आमी लॉक मारताले म्हणून आमी लॉक मारली। तेचे पयलीं एक आमदाराचें कर्तव्य आसलें, तो सत्ताधारी पक्षाचो हो आसलो पंच आसलो। म्हणजे हे आस पळय सद्या सत्तेर आस पळय ती पंचायत त्या सत्तेच्या सदस्य तो त्या सदस्याचेर पळय उपोशणाक बसता तेन्ना आमदाराचें कर्तव्य आसलें बाबा त्या पंचायतीक वचून फोन करपाचो आसलो ना, मेळपाच आसलें बाबा तुगे काम तुम्ही केला मरे आपूण ताका विचारता। तेणी खरें म्हळ्यार एका तापोवन करपाचो आसलो, ताका हे करपाचो आसलो, फायलिंग दिवपाचो आसली अधिकाऱ्याक बाबा आमचो एक पंचायतीचो सत्ताधारी गटाचो एक पंच हांगा उपोशण करता तुम्ही काय काम करना तर तेणी विचारपाचो आसली तांकां त्याची पनिशमेंट जावपाचो आसलें। वो आमी त्या वयल्यान हेंचा अवैध करतात जागे करतात आनी आमचेर एक्शन जावपाचें बोवाळ मारता।